नमस्कार. हांव जयश्री पै. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आज आमगेले काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक स्वागत करता. आज आमगेलो तो आसाची आमगेल सोयरे वात्सल्या एनिमल केअर ट्रस्ट हाजे ट्रस्टी श्रीमती सुमा आर नायक. हांनी वकील जावन आसाची वृत्तींतू. हांकां पशु पक्षी प्राणी म्हळ्यारी मस्त प्रिती. ते रस्त्यारी पोवन आसताची, कांय नज जावन आसताची, अपघातांत पडताची असले प्राण्यांक हांनी मोगान धोरनू तांकां ट्रीटमेंट दिवची की, शुश्रूष करची की, पुराय हांगेल एनिमल केअर ट्रस्टा दिवन रक्षण करून आश्रय दिताची. येया आज आमी हांगेले एनिमल केअर ट्रस्ट कशी चलायताची, कसल पुराय हांनी फेस करू एदुरसिताची म्हणून हांगेले संदर्शनार ऐकुया. आनी हांगेले हातांतू मस्त कांय नज जावन आशिल्ले पक्षियो प्राण्यो मस्त आरोग्य जावन समजलेले आसा. मॅडम तुमकां नमस्कार आनी आमगेले वाहिनींतू नमस्ते या स्वागत करता. आता मी सूर करचे पयस फुडें मॅडम तुमगेले सानपणेचे आनी इंट्रस्ट शिकवण पुराय ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले वीक्षकां खातीर सांगता हांवें. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆನು KR ರಮೇಶ್ आणि अम्मा शोभा रमेश. मेल बमणाल नाव मणेल रघुवीर नायक. म्हाका 2 चेडू मैथिली आणि अर्जुन म्हणून आसा. हांव स्कुलींग केलेलें बँगलोरांतू आणि 11th and 12th मद्रासान केलेलें आणि सेंट एग्नेस कॉलेजांतू BCom करतरी हांवें SDM लॉ कॉलेज आमगेल मंगळूर SDM लॉ कॉलेजांतू मेगेल लॉ डिग्री कोरून हांव हांगाची वकील वृत्ती जावन मेगेल स्ವಂತ ऑफिसर मेगेल सिनियर्सार ओट काम केलां. आणि सणपणे तुगून म्हाका एनवायरमेंटल लॉ आणि एनिमल रायट्स आणि एनिमल वेलफेअर लॉसांत मस्त इंट्रस्ट. सो दॅट इज वाय हांवें मेगेले प्रोफेशनांतू एनिमल्सां विशयांनी एनवायरमेंट विशयांनी हांव मस्त इंट्रस्ट घेवन ताजे विशीं स्टडी करून आनी के केसीस फायट करता आसा. सो बेसिकली मेगे लायफ रिवॉल्व्स अराउंड मेगेल फॅमिली अँड एनिमल्स अँड माय प्रोफेशन. वंडरफुल वंडरफुल. तुम्ही गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून ऐकलेले आसाची नवे हा म्हळ्यार मेगेले क्लूनी कॉन्व्हेंटांतू बेस्ट आउटस्टँडिंग स्टुडंट कॉलेजांतूय मेगेले सेंट एग्नेसांतूय आणि लॉ करतना आय रिसीव्ड 2 गोल्ड मेडल्स इन माय फायनल इयर. व्हेरी गुड. भारी खुश जाता आयकुच्याक. असो आता न्ही आमी क्वेश्चन्स आवच्या. मॅडम तुमगेले एनिमल केअर ट्रस्ट हे कसल्याक आनी खंयची प्रेरणार सूर जाले म्हण आमगेले वीक्षकांक सांगता. डेफिनेटली हांव मंगळूरांतू शिकचे आयलेलें तेन्ना हांगा स्ट्रे एनिमल्साक म्हळ्यार रोडारी एक्सिडेंट जालेले. बिकॉज इंडिया हॅज अ लार्ज स्ट्रे पॉप्युलेशन म्हळ्यार स्ट्रे एनिमल पॉप्युलेशन म्हळ्यार ते गोरवां जावो सुणी जावो माजर जावो पक्षी लार्ज स्ट्रे एनिमल पॉप्युलेशन आसा. वी आर लिव्हिंग विथ द स्ट्रे एनिमल्स. कसल अपघाताक दवो हुशार नತ್ತಿले स्ट्रे एनिमल्साಗೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರು ಕಸನೇ ನಾಸಿಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 24 years back. हा सो एज अ स्टुडंट हांव शिकतना आमगेले प्रिमायसिसांतू सुण्या मारचे स्ट्रे डॉग्स मारचे जल्लेल पिल्ला मारचे म्युनिसिपालिटी करतसिले ते म्हाका पळोवचे जायनी. आनी हांव 11th and 12th करतना मद्रासांतू हांव मेगेल समर हॉलिडेसांतू ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया चेन्नई म्हणून एक NGO आसा वर्किंग फॉर स्ट्रे एनिमल्स. थंय हांव वॉलंटियर करतसिली. सो चेन्नईंतू आणि पीपल फॉर एनिमल्स चेन्नई म्हणून थंय बी वॉलंटियर करतसिली. सो म्हाका एक एनिमल शेल्टर कशी चलता कसं एनिमल्स येतात म्हणून चिक्के एक्सपिरियन्स आशिल्ले. सो म्हाका मेगेल मंगळूरांतू असल एक संस्थे जावू का म्हणून हट जाले. सो आम्ही 7 trustees आसाची. आय वुड लायक टू एक्नॉलेज डॉक्टर गणेश पै, मिस्टर चार्ल्स पॉल, गिरीधर कामत, देन डॉक्टर मनोहर उपाध्याय, भरत जैन, मोना पटेल. हांव वी आर ऑल 7 of us trustees.
आमी ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವೂನು डॉक्टर शिवराम कार्यकल नाशिल्लो तेन्ना आमी ಒಟ್ಟು ಸೇರ್वून हे संस्थे सूर केले. एक मंगळूरांतू एक जावका म्हणून म्हळ्यार गव्हर्मेंटातून खंयचे एक हसल ऑर्गनायझेशन ना. करेक्ट. सो आत्ता एक सुण्याक बस मान गेले दो कार दो मजराक पेट्टू जालो दो हुशार ना मार्केटांत असेल माजर ताक खंय वरचे जनाक प्रीत आसा बट खंय वरचे खंय ट्रीटमेंट करचे घरा येवन सकल पोसच्या जायना ना. सो असल एक संस्थे कोरका म्हणून गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्या बट नो ऑर्गनायझेशन वॉज देर. दॅट इज वाय आम्ही मुखार येवन फर्स्ट आमगेले घरांतू ट्रीटमेंट करचे सूर केले, मार्गांतू ट्रीटमेंट करचे सूर केले, ते डेली वचून वख घालचे करचे सूर केले. मागीर आम्ही हे ऑर्गनायझेशन 7 जण ಒಟ್ಟು मेळून एक रजिस्टर्ड NGO recognized by Animal Welfare Board of India हे सूर केले. मागीर मेन मेगेले मांतू गणेशणे कटपाडी गणेशणे आणि मेगेल माव सुलक्षणा गणेशणे आणि मेगेल अंकल्स पद्मनाभ कामत देवदास कामत नारायण कामत आणि पुरा जण मेळून डॉक्टर गणेश पै सकल मेन बॅकबोन हांगेल निमित्त आम्ही एक लँड घेतले आणि शक्तीनगरांतू मागीर 2014 अंत आम्ही बिल्डिंग बांधले आणि नाव इट्स द 24th year that is running all because of our donors well wishers. आमगेले एक हाफ एन एकरान चॅरिटेबल हॉस्पिटल आसा and more than 400 to 500 animals housing capacity and more than 80 to 90 animals are being helped every single month. And birds. Wonderful, very thoughtful plan. भारी खुश जातो मॅडम. आणि तुमगेले प्राण्याक तुम्ही व्हरताची चंदुकोनो सुश्रुत करताना तुमगेले अनुभव कसो आसा ते ताका ट्रीटमेंट दिताना कसले अनुभव आसा की तुमगेले मनांत कसो आसता? पळय मेनली आता आमकां पब्लीक कॉल करताची आमगेले एक हेल्पलायन आसा. अशी अशी एक मार्गा वयतले सुण्या पेट्याक घाय जाल की मजराक की अशी. वन थिंग इज आम्ही थोडे एक्सपेक्ट करताचे पब्लिकातून हेल्प ते ऍटलिस्ट हांड दियाची म्हणून फर्स्ट आम्ही एक व्हिडिओ दो फोटो निमगिताची मागीर हांड दियाची म्हणून सांगताची बिकॉज आमगेले आसचे 7 की 8 जण स्टाफ शेल्टरांतू ट्रीटमेंट्स चलत आसता सर्जरीज चलत आसता व्हेकल्स आसनाची. सो हांड दिताची मस्त जण थोडे जण म्हणटाचे आमच्यान जायना सो देन आम्ही पेटोवन ताका पिकअप करताची. मेनी केसेस आर व्हेरी चॅलेंजिंग बिकॉज हात मोडलेले कान कुसलेले पाय कुसलेले पाय मोडलेले एक राश येता विंग्स ब्रोकन विंग्स. सो एव्हरी सिंगल केस हॅज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट. सो मागीर आमगेले डॉक्टर्स पळोवन ताका ट्रीटमेंट सूर करताची. त्या मातने पोस्ट ऑपरेटिव्ह दो ऑपरेशन जाता दो थ्रू आउट ट्रीटमेंटांतू तांकां टायमली मेडिकेशन फूड मोर दॅन फूड assurance that you will be fine. म्हळ्यार मेन कसं नाही आम्ही एक आस्पत्रे वचून सर्वेला डॉक्टर हांव सौखी जातवे हांव गूण जातवे म्हणून आम्ही निमगिताची तांगेल दोळ आमके निमगिताची हांव गूण जातवे हांव सौखी जातवे त्या आम्ही अश्युरन्स दिताची. त्या आमगेल मेगेल ड्युटी एज अ नॉन टेक्निकली क्वालिफाईड पर्सन नॉट अ डॉक्टर मेगेल कसं म्हळ्यार आय गो अँड टॉक टू ऑल माय एनिमल्स थिंग अँड से वय तुमकी ह्या ट्रीटमेंट दिता आसाची तू गूण जाता आमगेल प्रयत्न करताचे आम्ही कितले आमच्यान जाता मागीर देवाल हातांत. करेक्ट. खंयचे नमुन्या प्राणी असतात तुमगेल्या शेल्टरांत? आमगेले बेसिकली वी हॅव डोमेस्टीक एनिमल्स म्हळ्यार सुणे मज्र मागीर गोरवां पुरा पेट्ट जालेले हुशार नातिले मागीर पिल्ल सुण्या पेट्टे मजरा पिल्ल आणि अर्बन वायल्ड लाईफ म्हणटाची दॅट इज काइट्स ईगल्स बेरूज मुंगूस घेताच म्हळ्यार आमकां वायल्ड लाईफ डिपार्टमेंटातून येता एक पाटी पब्लीक हांड दिताची डिपार्टमेंटान निमगिता तुमी जायला वराची ना तांगेल्या व्यवस्था ना म्हळ्यार आमी ट्रीटमेंट करताची. आमगेले डॉक्टर यशस्वी आणि डॉक्टर मेघना म्हणून आसा बोथ आर वायल्ड लाईफ वेटरनरी सर्जन्स. सो व्हेरी वेल इक्विप्ड टू हँडल अर्बन वायल्ड लाईफ. सो आमकां मंकडवी येता सो आम्ही ट्रीटमेंट करताची पिकॉक्स येताची बट आम्ही पुरा डिपार्टमेंटा इन्फॉर्म करूनची ट्रीटमेंट दिताची तांकां जाल्यार आमी हस्तांतर कोण दिताची. आता एक पाटी मस्त एग्रेसिव्ह जावन आशिल्ली आसताची
म्हळ्यार नॉट फ्रेंडली जोर आशिल्ले असतात त्या परत तुम्ही एनिमल्स कशी हँडल करताची मेनली कसं म्हळ्यार आम्ही हँडल करचे स्ट्रेन तुम्ही सांगला म्हणके थोडे फीडिंग असलेले अप्रोच सोडतात थोडे असचे व्हेरी अग्रेसिव्ह इवन मजरांत बी आम्ही पळयला फेरल कंडापटी कष्ट सुण्याकिंत कष्ट मजरांक हँडल करचे सो आता सुण्याक हँडल करताना आमगेला इक्विपमेंट आसा सच एज नेट्स डॉग रॉड्स रिस्ट्रेनर्स आसताची मेनी अ टाइम्स जनांक ते घालेल तेन्ना ओ क्रुएल म्हूण दिसपा पुरो बट aggressive dogs especially trauma cases दुःखेंत असताना तांक कसे जात म्हूण कळना that time we have to put the dog rod and muscle them out muscle म्हळ्यार तोंड बांदूचे muscle करतरी आम्ही व्हेकल हांती शिफ्ट करतात पूरा मेगेल स्टाफ trained to handle even I myself am trained to handle aggressive cases आणि माजरांका आम्ही हॉर्ड औंगाल यूज करून कॅप्चर करचा ट्राय करताची मस्त एग्रेसिव्ह आशिल्ले असतात डेफिनेटली असताची फिलिंग्स वय बट इनिशियल स्टेज आणि एग्रेशन असता एकपटी शेल्टर येत तरी ना हानी आमकां ट्रीटमेंट दिवच्याक जेवण दितसाची पळोवन घेतसाची म्हणटाना उलयताची म्हणटाना स्लोली ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम दॅट एग्रेशन डेफिनेटली रेड्युसेस आय हॅव सीन केसेस मेगेले शेल्टरांतू फर्स्ट वीक चप चेवचे सुणे नेक्स्ट वीक कशी बिहेवियर चेंज जाता विश्वास येता आमगेल वेरी ते हांव खुद पळयला फिलिंग्स अंडरस्टँड करून डेफिनेटली दे आर हायली इमोशनल अँड लॉट ऑफ फिलिंग्स तांगेले खाणा जेवणा शेड्यूल आनी कशें आसता आनी तुमगेले हे प्राणी आलवटो दिनचर्या कशी आसता मॅडम एक आमकां सांगता हांवें वय बेसिकली आमगेले एक सादारण 400 अप एनिमल्स आसाची we cook steam cooking use करतासाची आम्ही we cook white rice with chicken broth and meat and cook it and give it to the animals and different type of animals सांका different type of food असता आता सुण्यांक 2 meals a day असा that is rice with food chicken mixed dry pedigree puppy jelly puppy sank lactose free milk and puppy jelly majrank whiskers with kitten jelly there's lot of just like we are nutritionists in the like in the hospital acha very nice diabetes asilank sugar ache special diet sakal ditach but tashichi because many of the animals are under post-operative care and many of the animals are just recovering so we cannot give bread glucose biscuit mari biscuit aise khana mi dinachi because loose motions infectious diseases sakal asa so every animal has its own diet so we give 2 meals a day and with steam cooking special type of rice is used and morning 7:30 to 8 is the first meal next is around 1:30 to 2 सो आणि गोरवांक तण हिंडी पेंडी सकल दिताचे आमी ईगल्स काइट्सांक चिकन दिता वी कॅनॉट गिव वेजिटेरियन डायट सो दिस इज द टाइप ऑफ शेड्यूल दॅट वी फॉलो आणि थोडे जन आसाची आमकां मील स्पॉन्सर करतले म्हळ्यार तुमगेल बर्थडे एनिवर्सरी सकल असल्यार फूड दिवका म्हूण सांगताची तांणी सो इदर यू कॅन पे दी अमाउंट वी विल फीड यू ऑन देअर बिहाफ दो तुम्ही फीड आम्ही कंची जाव का म्हणून सांगतात लाईक पप्पी जेली जाव का किटन जेली जाव का ड्राय फीड जाव का म्हणून त्यांना ते येऊन डोनेट करतात त्यांनी अच्छा ग्रेट ग्रेट कॉज तशी विंगड नमुन्याचे जीव ओडून की तुम्ही ना आम्ही स्नेक्स इथे रेस्क्यू करतात बट दवरनाची आम्ही हँड ओव्हर करतात युजली पेट असेल दिवड जाल्यार ट्रीटमेंट दिवन रिहॅबिलिटेट करताची डॉक्टर यशस्वी करता बट पेट नत्तील जाल्यार युजली आम्ही कॅप्चर करून वापस इन द नॅचरल हॅबिटॅट सोडून सोडतात इवन पक्षी urban wildlife goon jatari we'll release them free none of our animals are caged permanently until unless tank permanent disability aska nadlari it is like admission recovery and release okay tangel freedom tank din tangel freedom jawu ka every animal requires its own freedom and space हांव एक 3-4 पटी तुमगेले शेल्टर विजिट केलेले आसा ते म्हाका भारी खुश जाता म्हळ्यार तांची जनांनी इनवॉल्व जावन एक काम करताची बट ताका इनवॅल्युएबल ते मात ताका मोल दिवच्या सारखे ना तितली लायक करून काम करताची तुमगेले
ट्रेनिंग आहे लायकच म्हणलेक ताव थँक्यू. या ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग आणि असते वय. ताका आमगेल पुरा स्टाफ तहसील स्टाफ साधारण 16-17 years जाला आमगेल ओट काम करून. काम थोडे करून, जन रिसेंटली 3-4 years ट्रेनिंग म्हळ्यार थोडे जनांक हांव वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसेस उटींत वचून ट्रेन करेला अच्छा इन सर्जिकल प्रोसिजर्स पॅरावेट्से. बट बेसिकली हँडलिंग आम्ही तांकां हें करचे ट्रेन करचे. मेन हँडलिंग म्हळ्यार कन्सर्न ऑन द एनिमल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां स्टाफांक मेकॅनिकल जावन वते बट काम करतात बट ऑलवेज टेलिंग देम दॅट वी हॅव टू बी काइंड टू द एनिमल्स because that is what's more important than the treatment. Being kind, compassionate, प्रीती करून काम करचें पळय ते भारी मुख्य. सो आमगेल पुरा स्टाफांक आमी तें इनकल्केट केला चंद कोण तांणी करतसेची. गुड कल्चर लायक पक्षी आणि प्राणी पुरा हाण दिता तुमकां जागा प्रश्न येवच्या पुरो नाही ते कशी तुम्ही ऍडजस्ट करून वताचे. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमगेल जाग युटिलायज करचे आमी इंजर्ड आनी सिक एनिमल्सांक. सो फर्स्ट प्रायोरिटी ते कितले जाग उणी जाल्यार वी ट्राय अँड मॅनेज. ऍक्सिडेंट केसीसांक आमी ना म्हणयनाची. ते एंटायर दक्षिण कन्नडा डिस्ट्रिक्ट अँड उडुपी डिस्ट्रिक्टांत आमगेल ओनली शेल्टर आसचे. सो आमकां सुಳ್ಯ बेलतंगडी उडुपी बंटवाळ पुरा कडेन तुगून ऍक्सिडेंट केसीस येताची. जन हाण दिताच म्हळ्यार हांव घेवचें रेडी. आमकां वचून हाडचें जायना तितले दूर. सो तांकां जाग करून करता कंच वॉर्ड्स एडजस्ट करून आमी करताची. आनी हांव सांगला म्हणजे गूण जल कुडले हांव रिलीज करून सोदता सो दॅट अनदर एक नीडी एनिमल कॅन बी अकॉमोडेट. बट पिल्लां विशयान हेल्थी पिल्लां आमी घेयनाची. खंय हेल्थी सुण्या पेट्टो दवो मजरा पिल्ल आसत थंय फीड कराची म्हणून सांगून तांकां थंय तुगून अडॉप्शन करताची. आनी मेन कसं म्हळ्यार म्हाका बेजार जावचें कसं म्हळ्यार घरचे जनांनी तांगेल सुण्या पेटांक आनी मजरा पिल्लांक मार्गा वेंदल उडोवन सोडताची आनी देन दे कॉल देम स्ट्रे. सो दॅट इज वाय आमी घरच्यांक एड्युकेट करताची प्लीज तुमगेल सुण्या पेटांक मजरा पिल्लांक ऑपरेशन कराची. तुमकां करचें जायना जाल्यार फ्री कॅम्प्स करताची थंय वोन कराची. कसले बोलस की तांगेल पिल्लांक घर सोदूच्या तांकां रेस्पॉन्सिबिलिटी ना जाल्यार मार्गान घालून बीदी नाई म्हूण तांकां लेबल दिवन मागीर कॉर्पोरेशनांनी बीदी नाई संख्या जास्ती आयतू म्हणून कंप्लेंट येवची. करेक्ट आम कितले कंप्लेंट्स येवचे अम्म ना थंय पिल्ल मात्र मार्केटान बुट्ट्यांतू हाण सोडचे ತೊಟ್ಟೆಂತೂ ಡಾಲ್ ಓಪನ್ ಕರ್ನತಿಲ್ मजरा पिल सुण्या पेट्या हाण सोडचे समवेर. बट हांव कशें म्हणा प्रायोरिटी बेसीस आरी आतां बॉटल फीडिंग अबॅन्डन्ड किटन्स पपीज प्रायोरिटीज ना खावचे चलतल्यार आमी थंय फीड कराचे म्हणून मागीर ऑन स्पॉट अडॉप्शनचा ट्राय करता. मस्त जनांक असमाधान असता निमगिताची एनिमल कॅरेक्टर्स कसले आसचे मागीर तुम्ही घेनाच कसल्याक. बट अर्ध एकरे जाग्यांतू कितले म्हूण आमी अकॉमोडेट करेत. सेकंड वय हेल्थी आसाची आनी ह्या हॉस्पिटल एनवायरमेंट तुम्ही 15-20 पिल्लांक हाण थंय भरती केल्यार एक पिल्लाक लूज मोशन जावो पारवो म्हूण वायरस सुरू जाल्यार 15 वताची. ताजे बदलाक असले कडेन तुगून तुम्ही दत्त कोडूचे करचे एक व्यवस्था करून सोडल्यार पुरा जनांक मेळ करकाय. बिकॉज दे आर ऑल नॉट ओनली एनिमल कॅरेक्टर्स दे बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी. सो आमी ಒಟ್ಟು कोण केल्यार डेफिनेटली वी कॅन मेक अ बेटर प्लेस फॉर देम. अँड स्टेरिलायझेशन ऑफ पेट डॉग्स अँड कॅट्स कंपल्सरी करका नाजाल्यार हे अबॅन्डनिंग प्रोसेस ते कंट्रोल करू जायना. आमी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम मँगलोर सिटी कॉर्पोरेशनातून आमी करताची. आमी महिन्याक 200 सुणी करताची. पंचायत वचून करताची तुम्ही पळोव येता पिक्चर्सांतू पंचायतांतू करताची आनी सिटी कॉर्पोरेशन करता. बट आमी चमकलेल कडेन वापस 6 महिन्यांनी पिल्ल होड आसताची खंय तुगून आयली म्हळ्यार बुट्ट्यांतू बास्केट्सांतू तोट्ट्यांतू रात्री हाण सोडचे आनी दिस बिकम again a continuous vicious cycle. So we have to find a solution and put an end to it. तशें जावन ಸ್ವಲ್ಪ जन ताका ओपोज करतले आसताची एबीसी म्हळ्यार तुमगेले एनिमल बर्थ कंट्रोल एथिकली रायट नाही नैतीक जावन हे मस्त प्रॉब्लेम म्हणून. बट ते केले शिवाय ते कंट्रोल जावचे. It is a choice between the death of the animal and the survival.
Correct. बिकॉज हांव सांगलेलें ना शिकतना दॅट इज 24-25 years back all over India, Mangalore and to 30 years back, killing was taking place of stray dogs. Yeah. Huh? So जल्लल पिल्लांक एक चान्स आहे ना अम्मा पिल्ला पूरा जनांक इंजेक्शन देऊन रोडारी मान सोडते हाव दोड्यान पडेला हा व्हॉट इज एथिकली राईट इन दॅट बट वर्स येऊन त्यांची टीम येऊन मान वर्त असेल सो मार्च सोल्युशन ना म्हणून झालं बिकॉज तुम्ही मान चमकल्या नेक्स्ट इयर तुम्ही वापस येऊच्या अनज बट तू ह्या वर्ष मारू नेक्स्ट इयर वापस आयला म्हणल्यार अर्थ कसं ताजे त्याला तुम कंट्रोल येणी म्हणून लायक बट एबीसी प्रोग्राम इज WHO approved animal birth control program. Great. Approved by the government of India under animal birth control dog rules 2023. 2023 into compulsory kella even panchayat corporations town municipalities must do animal birth control program to control the stray dog population in a humane manner. So that's nimita. So that means the government also understands ki yeah program yeah problem ak solution na ABC matra. But unfortunately equipped na. We are not equipped. See, Animal Care Trust is doing in Mangalore. But what about nearby panchayats? Government and facility korka. एक units open korka. दव मोबाईल युनिट्स कोरका बजेट दवरका तुम्ही कराच म्हणून सांगून ताक फॅसिलिटी दिना दलारी कितले पंचायत करतसाची करेक्ट सो एक पिशी सूण आयल्यारी चाबून वत्ता देन जनाक कसं सोल्युशन ते सुण्याल कसं मिस्टेक ताक व्यवस्था कोरका गव्हर्नमेंटानी नादल्यार NGO का व्यवस्था कोण दिवका तुम्ही कराची म्हणून बट तंतु सुण्याल मिस्टेक नाही कसला गोतस की त्या सुण्याक आम्ही स्ट्रे कोण घालनाय आम्ही शॉपा वचून एक लॅब जर्मन शेपर्ड डॅश अँड अडॉप्ट करता शिवाय मार्गा वयतले आमगेले देसी सुण्याक येऊन आम्ही अडॉप्ट कितले करताची म्हाका कितले की कॅम्प सांगता येऊन निम्मा तर तुमगे लागी जर्मन शेपर्ड आसवा डॅश अँड आसवा म्हणून घेताची फ्री हांव सांगचे आमगेले एक पेट्ट्याक एक घर दियाचे आम्ही इंडियन ना आमगेले इंडियन सुण्याक एक घर दिया तंतुई मेल दावका तांकां फिमेल नाका बट ऑप्शन ऑफ स्टरलायझेशन आसा आम्ही आता कसं करताचे म्हणजे अडॉप्शन प्रोसिजर करताना तुम्ही फोटोज पळोव येता अडॉप्शन प्रोसिजर करताना आम्ही ताका सर्जरी समेत 8 महिन्यार कोण दिताचे म्हणून प्रॉमिस घेवन साइन घेतात आमी तांगे लागी तांणी हाडू का म्हणून आणि मुडबिद्रे बेलतांगडी कॅम्प आमकां तेन्ना आम्ही सर्जरी केलेले 7-8 महिन्या पिल्लांक व्हरताची सो दॅट जनाक तेमय तोंदर ना वापस हाण करोच तशी तितली फॅसिलिटी आम्ही कोण दिताची कसं म्हळ्यार आमकां मँगलोर आणि इंडिया शुड बी डॉग और एनिमल फ्रेंडली वी शुड हार्मोनियसली कोएक्झिस्ट विथ आवर स्ट्रे डॉग्स अँड कॅट्स या पाप सुण्या मात्र प्रॉब्लेम नाही मॅम इवन मज्जांक घरांत 3 सूण पुणी 6 महिने मज्जा 3 महिन्याक 7-8 पिल्ल घालताची इतले की जन मग ते मन कशे तांक म्हण कळना तोट्ट्या घालून उडयताची जाल्लेल पिल्लांक ते अम्माल परिस्थिती कसं त्याच बदलाक तिका एक ऑपरेशन करा तुमकां अफोर्ड करचें जायना जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करा लो बजेटार करा कितली की डॉक्टर्स असे लो बजेटार कोण दिताची बट एक पण तू मज्जाक अडॉप्ट केल्ले त्या तुगेल जबाबदारी दत्ता दिस इज माय अंडरस्टँडिंग खंडित वय आता अशी काय नज आशिल्ले घाय जालेले आशिल्ले आता तुम्ही सहाय करतना एक उदाहरण दिवन यशस्वी जाल्लेले आशिल्ले एक खंयचे एक उडगास की तुमकां संदर्भ ऍक्च्युली मस्त केसेस असायची बट यशस जावन तांकां सोडलेले मेन कसं म्हळ्यार सिव्हियर पाय मोडलेले कंप्लिटली मल्टिपल फ्रॅक्चर्स जालेले ऍक्सिडेंट बाईक मान चमकलेले एक सुण्याक आमगे डॉक्टरांनी प्लेटिंग सर्जरी केली इज व्हेरी गुड डॉक्टर यशस्वी आम्ही एक स्पॉन्सर सोदिल ताका बिकॉज इट इज एन एक्सपेन्सिव्ह सर्जरी इट कॉस्ट अराउंड 15,000 सो बट कसं म्हळ्यार मल्टिपल फ्रॅक्चर्स जाले फूड आम्ही POP घालून ते क्रुकेट जावन ते रक्त आसले बट प्लेटिंग सर्जरी कंप्लीट स्ट्रेट जावन भितर प्लेट्स आसताची दो इज एक्सपेन्सिव्ह द एनिमल हॅज अ न्यू लाईफ
करेक्ट can use the leg Completely new. completely new. तसले फर्स्ट सर्जरी आमगेल सक्सेसफुल जातरी आम्ही आता साधारण मेनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज ताजे मागशी केलेलं असं Bleeding. अनेक एक व्हेरी रिसेंट आमगेल एक व्हेरी हॅपी रिकवरी म्हळ्यारी तिगेल नाव बंगारू म्हणू आमगेले इंस्टाग्राम वयसूने कितले पाप म्हळ्यारी लॅसॅप्सो ब्रीड दे बंटवाಳ तुगून आमगेले ಶೆಲ್ಟರ್ ಎದ್ರ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಕೊಂಡ್ ಚಮಕಲ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಆಮಿ ಕಾಣ್ ಮುಂಡ್ಕಳಿದೆ ಎದ್ದಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಲಂಪ್ತಸೆಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಾಂಡ ಫುಲ್ ನಾಟ್ಸ್ ತಾಂಡ ದಿಕ್ಪಣ ಹಂಗಾರಿ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ತೆಕ್ ಹಾಣ್ಸೊಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕ ವೆರಿ ವೆರಿ ತಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೋ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಇರ್ತಾವ ಮಾಗಿರಿ ತಿಕ್ಕ आमगेल वॉलंटियर चेतनानी ग्रूमिंग कोरनु कंप्लीट बात दिनु आमगेल डॉक्टर दीक्षा तिका ब्लड ट्रांसफ्यूजन तिगेल ब्लड प्लेटलेट सकल नॉर्मल आहानु मागिरी डॉक्टर यशस्वी डॉक्टर मेघनानी तिक्का ट्यूमर सर्जरी केले कंप्लीट यद्दी होळी मास काणु तिक्का एकला भारी चांग वेरी काइंड डोनर आणि स्पॉन्सर केले तिगेल पूरा ट्रीटमेंट आणि हॅपीएस्ट पार्ट इज last month and a half tikka adoption jalti gele into a very good home hanga amgele katila lagi tangel tikka adopt kela chandu kon polon getasachi so it is a new life for her and a great success story for us many such bangaru cases are there majjantui mankdantui आणि इवन मंकडाचे व्हेरी सक्सेसफुल स्टोरीज आसा आमगे लागी कंप्लीट रिकवरी जानु मंकडा कशी कोण हानसोट निमगिता आता पैरी एक हे लंगूर आमका मेळले उडपातून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आन हांड दिला अच्छा फॉरेस्ट वय उडपान कसने फॅसिलिटी ना आणि डॉक्टर यशस्वी द वाइल्ड लाइफ वेटरनरी सर्जन सो तान रिक्वेस्ट कोन ता हाडले हांगा तिक प्लेटिंग सर्जरी जाले मागशी पाय and unfortunately she was pregnant तिगेल पील गेले बिकॉज ट्रॉमा मारलेल तिका वेहिकल बट प्लेटिंग सक्सेसफुल जावन तिका वापस एक 15-20 दिवस नंतर वापस तिगेले जाग्यातानी वचून सोडले सो इट इज अ ग्रेट सक्सेस ಖಂಡಿತ आणि आता तुम्ही जनाक एज्युकेटिव्ह दिवकोल्याला राज्य विषयांत तर कसले प्रोग्राम्स आणि कसले असते की तुमगेले वय आमगेले ह्युमन एड्युकेशन प्रोग्राम म्हणून असना it is run completely by volunteers at the main amka manari amgel staff do the shelter work and the surgeries doctors press at asale camps ayuche ARV camps education programs ayuche amgel volunteers ani so amke ek volunteer program asa if you are an animal lover tumi volunteer down join the with tak ek procedures hai volunteers schools colleges आणि अपार्टमेंट्स क्लब्स तसल हांग वचून आमकी इन्वाइट केलेले त्यांना आम्ही पीपीटी प्रेझेंटेशन करताची 1 घंटाचे तांका बी काइंड ऑफ एनिमल्स म्हणून एक मेसेज पेटयताची आणि वी एड्युकेट देम ऑन वेरियस प्रोग्राम्स दॅट वी डू आणि कशी त्यांनी इन्वॉल्व जावता कशी त्यांनी हेल्प करता आणि मेनली ऍज अ कम्युनिटी लिव्हिंग आम्ही कम्युनिटी एनिमल्स कशी हार्मोनियसली ओटू जीवन करता आता तुम्ही सांगला म्हणजे वॉटर बाउल्स ओके I may not be an animal lover, okay? I may not go out of the way to help an animal, but I am a compassionate, responsible citizen, Mundara. So I can just leave a water bowl. It's so hot outside. Just leave a water bowl for the birds and the stray animals. Correct. Stray cows. So that message we are giving through human education program. Okay. Magiri, we also adopt a dog. स्पॉन्सर अ डॉग तशी सकाळ आम्ही ते एड्युकेशन प्रोग्राम की अडॉप्शन अडॉप्शन प्रोसिजर आसा शेल्टर येवन कॅम्प्स येवन तुम्ही अडॉप्ट करून फॉर्म फिल करचे आसा तुमगे डिटेल्स आधार कार्ड कॉपी दिवचे आसा स्पॉन्सर अ डॉग म्हळ्यार हा आय एम अ डॉग लवर और कॅट लवर और एनिमल लवर म्हाका घरान दवरचे जायना बट म्हाका एक पळोवन घेवका जस्ट लायक स्पॉन्सर एड्युकेशन ऑफ अ चाइल्ड लायक दॅट त्या एनिमलाचे अपकीप we look after that sick animal at the shelter you pay for those expenses and the food of that animal त्या sponsor an animal program antu koreta correct so here human education program antu mainly megil focus children because they are the minds of tomorrow they are our future
So if we bring up compassionate children, Correct. this Yeah. country will become compassionate towards all beings, be it Indeed. humans or animals, Yes. and the environment. So Megal human education program mainly focuses on schools and colleges. आणि मस्त चेडू आमगेल शेल्टर येतात शेल्टर येवनु ते डोनेट करचकी काम करचकी सर्विस एक्टिविटी करचकी ते पूरा तन्नी करताची आणि very happy. These children, one among them may become a volunteer tomorrow. Definitely. Yes. Or may yes, go yes. anywhere Enough. out Yeah. and start another NGO. That is our hope. करेक्ट करेक्ट कंपॅशनेट जाऊन आपच्या शिकयता असं तुम्ही नाईस आता तुमगेले वेट्ट म्हूण असं की तुमगेले ट्रस्टाचे Right. की भायलचे कोणी येतात की आमगेले 2 पार्ट टाइम वेट्स आसाची आणि आमगेल फुल टाइम वेट शेल्टरांत आसा सो शी इज ऑलवेज देअर विथ अस फॉर एनी एमर्जन्सी खंडित तुमगेले आनमने सक्सेस केसेस पर आयकताना Right. खंडित जाऊ का आमका जाऊ का आणि केका आमगेल पूरा चल्ले आणि चल्यो इवन गर्ल्स लेडीज आई हैव 3 लेडीज वर्किंग विथ अस and one reception staff. Even the reception staff is also so involved with helping our animals. So they're all trained. So any emergency is there. Initial Anyone. stabilization korche pura kartachi. And since there's a full-time vet, we have no problem at all. Yeah. तुमगेले ते इक्विपमेंट पर असतं ऑपरेशनाचे टूल्स त्या परे कशी मेंटेन जावची तुमका Malari, like Sterilization. sterilization procedure are very all aseptic procedures. I mean OT sterile, instruments autoclaved, आणि तक्काच आमगेल staff separate आसा washing, cleaning, maintenance आका. आणि yeah, it requires maintenance, OT lamps maintenance, OT tables separately. ते पूरा आम्ही डोनेशन मुखांतर रेस करून केलें ना. ग्रेट आणि आता इतली एनिमल्स दवरताना तुमका उदकाचे तोंदरे येवन आशा पुरप उदक जेव्हा तांगेल वेस्ट डिस्पोज करच्या कपर कसले देवाल दयनी आमका बाय आसा ते बाय अनफॉर्च्युनेटली आमका सुवेज वॉटर एंटर जावन तक्के का फिल्टर घाला आमी बायेक सो पयर फिल्टर घालना तर व्हेरी क्लीन वॉटर वी आर एबल टू यूज प्लस सिटी कॉर्पोरेशन कनेक्शन आसा आमका आणि आमगेल ड्रेनेज पूरा कॉर्पोरेशन मॅनहोल्स आसाची. We had a huge problem. We are having a huge problem with the manholes. Thankfully, Corporation Commissioner and the engineers have helped us out this time by cleaning it before the rains. So, problem is the drainage antu, but currently we are having manageable. Yeah, manageable. Can I block the line? I phone karta hai, tani even kon clean karta hai, but everything is moved through the sewage. And amgel bio waste, that is our medical waste, is taken by Pude Ramki at Reliable Sustainable Monasa. So very clean disposable of organs takes place and Very instruments. important. Very well. We have a contract. We have to do it compulsorily. So we have the license and the permission to do that. Yeah. आता एक पटी कसं म्हणते निर्लक्ष करतात जन अब्यूज करताची क्रूरत्व करताची तसं तुमगेल गमन आयला रे तुम कशी हँडल करताची असं आय स्टील रिमेंबर अ केस व्हेरी सॅड त्या शिवबागांत एक सुण्याक एअर गन घालून मारलेलें. अच्छा आमकां कळलेलें ते कोण म्हणून पोलीस कंप्लेंट दिल्लें वेपन मेळ्ळी द केस डायड. So anyway the dogs postmortem pura karno pellet pura melele. But you see the law is like this. It all revolves around evidence. Then marga vaitel sunak da majak feed kalel tenna abuse kartachi, which is really sad. Kasla malari kon घालना at least kon घालता तंग घालच्या सोडका की ओके ते घालची रितेर घाल्यार बी तांनी अब्यूज करताची रात्री वचून घाल्यार बी अब्यूज करताची चंदुकोन प्लेटान घाल्यार बी अब्यूज करता ते समने बिकॉज our constitution of India, our laws permit feeding of animals. Correct. And what people should understand is not the animal is not there because that person is feeding. No, that animal ते थई असचे जल्लेल जाग्यान तू असेल सुणे तू ती तो फीड करत म्हणून ते आयलेल नाही ते सुणे दबा मज्जर ಮಸ್ಯಾನ ಫೋನ್ ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಂಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸಾರಿ ತಶಿ ಜಲ್ಲಲ್ ನೈ जल्लल जागा आहे असेल सुनाक पोट्टा ना म्हूण तांणी घालतात शिवाय तू ते पाय तीन गाल ना दल्ल्यार बी ते ही असते ते खंय वचताणे
ताच बदलाक घालच्यांक चंद कोण्याक घालाची, एक नॉन रेसिडेन्शियल एरियान घालाची, दूर वचून घालाची आणि फ्रेंडली जाता ताका ऑपरेशन सर्जरी करची व्यवस्था कराची. सून भोंकून भोंगता, मज्जर मियाव कोरनू करता, त्या राबोवच्या जायना. तुमगेल चप्पल बट्टे गिट्टे वर्त जाल्यार तुम्ही ताका सेक्यूर करका, तुमगेल कॉम्पाउंड सेक्यूर करका, तुमगेल वेस्ट डिस्पोजल सेक्यूर करका. तुम्ही त्या जाग्यार येऊन घर बांधलेले त्या सूण दव मजर खंय वचचे. बट अर्थ कोण घेतलं मस्त मुनी मॅम. कितले की केसेस आसा फीडर्स वेरी मारलेले ऑल ओव्हर इंडिया आहे, मंगळुरांत बी जाता. हांव कसं रिक्वेस्ट करचें म्हळ्यार पोलीस अथॉरिटीज आनी फीडर्स सपोर्ट करका आनी जना स्टेरिलायझेशनाक सपोर्ट करका, जना आपोवन उलोस करून ते अमिकेबली सेटल करका. आनीक एक कॉर्पोरेशनांनी फीडिंग झोन्स म्हूण करका, वॉर्ड वायज 2-3 एरियाजांतू फीडिंग झोन्स. तुमकां तितले प्रॉब्लेम असल्यार झोनांतू फीड करच्याक व्यवस्था करून दिवका. हायकोर्ट हॅज ऑर्डर्ड प्लीज प्रोवाइड फीडिंग स्पेसेस for stray animals. For example, Shaktinagarantu 4 spots identify korka, because one dog or cat will not go into a different locality. So a non-controversial area antu board gal feeding area. At least the feeder aaka thai vachun tumi feed kara. Correct. Tenna animal ka feed kar nakka mantalal janaka korch janaka eka solution melta. Correct. So everything can be streamlined if the government, the local body takes interest and does it in the proper way. Correct. So there is always a friction between animal lovers and intolerant people, but we have to strike a balance. We can't say we cannot live without the nature and the animals. I understand. We will not live without them. We cannot live without them. Cannot. We are interdependent. Yes, ma'am. Yeah. Correct. आता आमगेल विक्षकांतो मस्त जनाक आक सहाय कोरका एनिमल लवर्स एज यू सेड असच एनिमल लवर्स तर कशी आणि खंय सहाय कोरका म्हळ्यार कळना ताका एक तुमी एक संदेश दिवेत की. Definitely. Mainly Animal Care Trust, it's an NGO, non-government organization run on public donations. So जनान डोनेट केल्यार मात्र आमगेल एक संस्था चलता, देवाल दयेन चलता आसता आनी जनाल सपोर्टा निमित्त आमकां केन्नाय न्यूजपेपर्स, ओल्ड क्लोथ्स, बाउल्स, चेन्स अगत्य आसता. प्लस फीड्स, एनिमल फीड्स, डॉग फीड्स, कॅट फीड्स, कॅटल फीड्स अगत्य आसता. प्लस रनिंग कॉस्ट कवर करच्याक सॅलरीज, मेडिकल बिल्स, रफली रनिंग कॉस्ट पर मंथ आता 6.5 to 7 lakhs येतस ना per month. Yeah, a part of it is paid by the Mangalore City Corporation because of the animal birth control program. Medicines church the operations aka vache. But as you know, the process of payment takes a long time. So we don't get paid every month. Then can release jata, then fund jata. Till then we have to sustain. So त्याच निमित्त आमकां डोनर्स आनी डोनेट केल्यार आमगेल मेडिकल बिल्स, फूड बिल्स, फ्यूल, आमगेल 4 व्हेकल्स, एम्ब्युलन्स रन करच्याक फ्यूल एक्सपेन्सेस, चलनाल खर्च, सॅलरीज दिवच्याक आनी मेडिसिन्स आनी फूड कॉस्ट मेन आमगेले इन्वॉल्वड. सो आमगेल वेबसायट आसा www.animalcaretrust.org, इंस्टाग्राम पेज आसा, FB पेज आसा, थंय वचून तुमकां लिंक मेळटा, ताज मुखांतर तुम्ही डोनेट करेत. दवा आमगेल शेल्टर शक्तीनगरांत आसा, थंय येवन पळोवन आमगेल काम पळोवन थंय मी डोनेट करेत. ऑनलायन आसा थंय पेमेंट डोनेट करेत. आनी आमकां टॅक्स बेनिफीट आसा 80G. सो इनकम टॅक्स बेनिफीट बी जनान ताजे विशयन घेवेत. बरें लायक विशय. एक पटी घरां पोशिल्ले म्हळ्यार पेट एनिमल जावन आशिल्ले तुमगेले शेल्टरांक घेता की आमगेल्यानी? मेन आमगेल शेल्टर आसचे sick and injured community animals, those who are homeless, कोणाक घर ना तसल animals. Pets veterinary hospitals आसा, private clinics आसाची, थंय वचून ट्रीटमेंट करका. There are cases, rare cases, where the pet owner dies. There is nobody for that pet. Was a spinster or a bachelor living single. That in such cases we intervene. But if the pet has a family, आमी तांकां definitely guidance दिताची कशी मुखार सुवेत. Terminally ill,
दवो हांव घर सोडून वता फ्लॅटा शिफ्ट जाता दवो आय एम गोइंग Again, अब्रॉड Aji. आय एम लिव्हिंग माय वी विल टेल देम हाऊ टू रिहोम ओके बट our space is mainly for community animals which are sick. या करेक्ट तुम्ही अर्बन वायल्ड लायफा विशीं सांगिल्लें आसा त्यामुळे तुमगेले तुम्ही ट्रीट करताची Right. या चांग विषय आनी तुमगेले फॅमिली आनी कधी तुम्ही कशी टाइम करताची जस्ट पर्सनल क्वेश्चन Very difficult to be very frank with you. Because एक शेल्टर विजिट मेगेल मिनिमम 4.5 to 4.5 hours जाता सकाळचे तेंचेडून स्कूल आसताची बट घरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक राश आसता रांदप करची घर पळोवन घेवची ते पुरो आसता बट मेगेल बामूण मस्त अंडरस्टँडिंग आसाची ही अंडरस्टँड्स वॉट हांव करचे मेगेल प्रितीनी आनी पॅशना निमित्त म्हणून आनम मस्त सपोर्टिव्ह आसाची सो तांणी मेगेले खंयचे मिटिंग्स तशें चेडवां पळोवन घेवचे करताची अम्मा चेडावत रंद पेटोवन दिता टू बी व्हेरी फ्रँक विथ यू सो mothers are always like that. Mothers are always Correct, mothers. My correct. father is exceptionally helpful. आणि हाडचे वरचे तशी पिकअप पुराय ड्रॉप सपोर्ट आशिल्ला निमित्त जाता आणि बट ॲज अ मदर मेगेल रोल ॲज अ मदर आय थिंक आय कुड हॅव डन बेटर इफ आय हॅड टाइम ऑन हँड बट मैथिली आत्ता मेगेल डू शी इज ग्रोन अप वेल शी अंडरस्टँड्स वेल मेगेल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ती आता 10th कम्प्लीट जाली गेले 11th जॉईन झाल्या आणि अर्जुन आता फर्स्ट जॉईन जाता ओके आणि बीइंग बोथ एनिमल लवर्स आय थिंक दे अंडरस्टँड म्हळ्यार शेल्टरात येत तरी फोन इज 24 hours रिंगिंग तांणी एनिमल लवर्स असं की चरडू दोघे जेड आणि पॅशनेट अबाउट इट नॉट ओनली एनिमल लवर्स एनिमल क्रुएल्टी अगेन्स्ट दे विल नॉट टॉलरेट so they reason out, they try to help, they observe you and they learn. observe, yes. आणि घरकडे येत तरी वापस फोन व्हॉट्सॲप सोशल मीडिया डजंट गिव यू अ फ्री टाइम एट ऑल सो इट इज कंटिन्युअसली ट्रॉमा केसेस कशी हँडल करचे शेल्टरावर कोऑर्डिनेट करचे मेडिसिन्स ऑर्डर करचे आता हांव पळयले तुम्ही स्टुडिओ येतनाच तुमका एक 2-3 कॉल्स येयले सो स्विच ऑफ केले भारी कष्ट बिकॉज the emergencies need to be handled. Fortunately for us, I have my other trustees who are very, very supportive. So, tanni handle karta chi megel absence antu. Staff are well trained. Tajnimi chalta. But family life definitely has been compromised because of the work. Correct. That I but think still their quality time is given. And I think every professional woman has this issue. Yes. So, children learn to live with it and become brighter and more independent. Correct. So, correct. Yeah. like I brought my son to the studio today. I know. So he also learns to understand things. So I think, I have a very supportive family by God's grace. Even my cousins and my niece and nephews, my akka, Babaji, all are very supportive. Great. So great. That's God's blessings. Yes. Yeah. Madam, भारी खुश जाल तुमगेले उतर आयकून आणि तुम्ही आमगेले स्टुडियोंत येवन तुमगेले टाइम स्पेंड केलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्रांतर्फेन तुमकां मस्त अनंत धन्यवाद आणि तुमगेले विषय एक सांगत जाल्यार तुम्ही एक करुणा दिव्य म्हणून सांगेत करुणा दिव्य परिसरा खातीर तुम्ही मस्त हार्डवर्क करता सची आणि वॉइस फॉर द वॉइसलेस आय कॅन से दॅट की तुमगेल वॉइसलेस तांकां मूक प्राण्यांक तुम्ही तुमगेल वॉइस दिता आसची थ्रू तुम्ही इट्स गुड आणि कसं म्हळ्यार एक अशीची आमगेल विक्षकांकय हाजी निमित्त एक प्रेरण मेळ्ळो नेचर म्हळ्यार परिसर शिवाय आमी कोणी आमचितल्या वांच्या जायना आमी समतोलन जावन आसूं का परिसर आनी आमी मनुष्य ते समतोलन आयला मात्र आमकां मुखार सरून लायक जावन हॅपिली आमी आमगेल्या ह्या भुंयचेर जीवन करूं शकता म्हणून हांव खंडीत लेखता आमी हाता हात दिवन चंद करून त्या प्राण्यां खातीर आमी तांगेले फिलिंग्स अंडरस्टँड करून घेवया म्हूण सांगताची आमगेले आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करताची आनी धन्यवाद नमस्कार म्हाका आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस माय थँक्स टू विश्व कोंकणी केंद्र अँड जयश्री मॅम फॉर हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक एनिमल केअर ट्रस्ट विशयान मात न्ही पुरा एनिमल्स पक्षी प्राणी विशयांनी जनाक एक मेसेज दिवच्याक हेल्प केलेल्याक थँक्यू व्हेरी मच आणि तुमकां वीक्षकांक कसने प्रश्न दवो कसने एनिमल्सा विशयान क्लॅरिफिकेशन दवो हेल्प
दो कसने विषय जावकां जाल्यार आमगेले हेल्पलायन नंबर आसा 8867021053 ताका फोन करूं येता 9 o'clock to 5 o'clock आनी इन्फॉर्मेशन घेवं येता. थँक्यू वन्स अगेन.